दिसुदेला सोदवनी दिसुदेला जेजू आयला सोदवोंदार जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया 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 मोगायला सोर्गींचो मोगायला जेजू आयला सडवांदा जेजू आयला मोगायला सोर्गींचो मोगायला जेजू आयला सडवांदा जेजू आयला हालेलुया 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 मोगेच्या भाव भयणीनो भावा परबायचो स्वागत तुमकां सर्वांकी मिसेच्या बलिदानाक वर्त्या तरान आमी बघिता जावच्याक सोम्या सांगात एक जावन जिवोवच्याक तुमकां आपोवणें दिता आमी एक कुटुंब जावन मिसेच्या बलिदान माया मोगान आतां आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अपुरबाय तरान आमी एक कुटुंब जावन हांगा जमल्या तेच सुम्याच्या वर्त्या भागीदारपणांत म्हळ्यार एवकरिस्तान भागीदार जावच्याक तेजे मांस आनी रगत आमकां ताणें खाण आनी पिवण जावन दिल्लें आसता वर्त्या कलतेपणांत आनी सदेपणान आमी जियोंक आमकां आपोवणें आसा हाची सगळी लितूजी आमचें बरें मन उदारपण आमी हेरांत दाखयता आसतना देवाक आमी पयलो स्थान दिवन देवाच्या वर्त्या मागण्यांत आमी वांटेली जावन एकामेकाच्या गरजांक पावतना आमी जेजू बरी जावंक शकतल्या जेजून आपल्या परगट जिणेंत कितलें सकडी केलें मगाच्यान तो वेताना कितले जाण सकडी ताचे लागीं आयले तांकां हर एक लागीं कितें ताणें विचारलें त्या प्रमाणे ताणें दिलें म्हळ्यार ताचें मन तसलें जावन आसलें आमचें मन तशें जावच्याक कशें मरी आनी मार्ता जेच्या वर्त्या मोगान भरलेलीं तशें आमी सगळीं जेच्या वर्त्या मोगान भरया अब्राहम देवाक मानवलो देवाच्या वर्त्या उतरांक खाल जालो आनी ताच्या घरा आयल्या त्या सैऱ्यांक इतल्या वर्त्या तरान ताणें मान केलो की तो म्हणा लागलो तुमी आयिल्ली घडी ती वर्ती जावन आसा आमच्या जिवनांत सुम्यान आमच्या काळजांत येवची ती घडी वर्ती त्या खातीर आमी आमचें काळीज नितळ करया आमची मनां नितळ करया सांगात आमची पातकां वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सरपददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचें तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनतिकात म्हण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्याका क्लूत आमची को सोम्याका क्लूत को सोम्याका क्लूत आमची को सोम्याका
कर. क्रिस्ता काकळूत आमची कर. क्रिस्ता काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत आमची कर. क्रिस्ता काकळूत कर. सोम्या काकळूत आमची कर. सोम्या काकळूत कर. सोम्या काकळूत आमची कर. सोम्या काकळूत कर. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा ताच्या पुता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा ताच्या पुता. मोहिमा ताका सासनाच्या सासना. महिमा ताका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. मोहिमा देवा, मोहिमा देवा, मोहिमा पवित्र आत्म्या. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा पवित्र आत्म्या. मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. महिमा तुका ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. प्रार्थया सरमच्या पदवेदार बापा, तुझ्यावर त्या मोगान तुझ्या मनशा गोड रचलाय. तांच्यावर त्या जिवितान साहित्य बरें म्हण हाडच्या तुझ्या एकल्या पुत्या संवसारात दान दिलोय. ताच्यावर त्या जिवितान आमी भागीदार जाता आसतना आमचें जिवन तुका समसारकें जियोंक आनी हेरांच्या वर्त्या जिवनांत आमी उदारपण आमची सेवा देव आमकां पावक कर. हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पहिले वाचप उत्पत्ती ग्रंथांतलें अध्याय 18 वोळ 1 ते 10 पर्यंत. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो. तेन्ना अब्राहम 2 परांचे धगीक तंब्याच्या दारा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसार उबे आसले ताका दिसले. तांकां पळयतच तंब्याच्या दारा कडचो उठून तांकां मेळोवंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपटून तो म्हणा लागलो, सायबानो, हांव तुमकां मानवालां जाल्यार तुमच्या सेवका सवें रावनासता मुखार वचनाकात. इल्लें उदक हाडून दिता. तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदाक विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वेचे पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. तांणी जाप दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणे कर. अब्राहम तुर्तान तंबाक धांवन सारासरशीं गेलो आनी तिका सांगी लागलो, बेगीन 3 शेर पीठ मोड आनी भाकऱ्यो कर.
उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी पुटपुडीत वासरू ताणें विंचलें आनी तें साकराक दिलें. साकरान तुर्तान रांदप केलें. उपरांत अब्रामान धंय, दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें. ते जेवतना अब्राम तांचे बगलेक रुखा मुळांत उबो रावलो. तांणी ताका विचारलें, तुजी बायल सारा खंय आसा? ताणें जाप दिली, ती थंय तंबांत आसा. तांचे पैकी एकल्यान म्हळें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलों. तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा तुझ्या तोंबूट बिदार करूं कोणाक तानखोट. सर्वेस्परा तुझ्या तोंबूट बिदार करूं कोणाक तानखोट. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजांत थावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचो निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या तोंबूट बिदार करूं कोणाक तानखोट. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाराचें नांव पाड करिना, जो कोण अनव्या मनशाक कांठालता, देव भिरांतीचे मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या तोंबूट बिदार करूं कोणाक तानखोट. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं, तो उतराक चुकना. रीण दिता पूण वाड घेना आनी निरापराध्यां वयर लोंच खायना, असल्याक फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या तोंबूट बिदार करूं कोणाक तानखोट. सर्वेस्परा तुझ्या तोंबूट बिदार करूं कोणाक तानखोट. कालांच्या अरोंबाक तावन लिपोवन दवरलेलो गूट आतां बोगतांक दोखल केला. भाग्यवंत पावलून कोलेस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, तुमचे खातीर हांव आतां कश्ट सोंसता ते कुशालकायेन सोंसता आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कश्टांक कितें उणें आसात ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडीन बरोवन हाडटा. तुमकां आपलो संदेश परगट करचें काम देवान म्हजे आदीन केलें तेन्ना हांव पवित्र सोबेचो चाकर जालो. हो कालांच्या आनी पिडकेंच्या रोंबाक तावन लिपोवन दवरलेलो गूट पूण आतां देवाच्या भोगतांक तो दोखल केला. तो तांकां उक्तो करूंक आनी ओन भावार्थ्यांक ताची पळजरीत मोहिमा दाखोवंक देवाची खुशी जाली. हो गूट म्हणल्यार तुमचे सोवे आसा तो क्रिस्त मोहिमेचो बरवासो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगटाव आनी सगळे जाणवायेन जेजू क्रिस्ता सोवे सगळी संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशाक आमी शिकयता आनी शिडकायता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ते खरेंच सुभागी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. साम लोकांवर म्हणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आणि ताचे सीस पळण करून वेताना एका हळ्ळेक येवन पावले. ते मार्ता नावाची एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नावाची एक भयण आसली आनी सुम्याच्या पांयाची बसोन ताची शिकोण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करचार पडली आनी जेजू सरसी येवन म्हणाली, सोमिया, म्हज्या भयणीन म्हाका एकले किस्स वावरूंक सोडला. हाचे विशीं तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. पूण सोमियान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबास संगते विशयांत कंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे ना ते. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एरिक लिडल म्हणलो व्हडलो खेळगाडी नावार्थीक 1924 पॅरिसांत चल्लेल्या ऑलिंपिक्साच्या 100 मीटर धांवणेंत पात्र घेवंक आसलो. पूण तो धांवोंक इन्कार करता. एरिक लिडल खंडीत जावन त्या भांगरच्या पदाक आपणयतलो म्हणलो बरोवचो हर एकल्याक आसलो आनी तितलो धांवणेंत तो हुशार आसलो. आनी ते 100 मीटर धांवणी इन्कार करूंक कारण इतलेंच मोगाचें न्हू, ती आयतारा दिसा दवरिल्ली जावन आसा. आनी एरिक लिडल आयतारा दिसा धांवोंक तयार नासलो, कित्याक ताका मिसाच्या बलिदानाक वचोंक आसलें. आनी ताणें हो निर्धार घेतिल्ल्या खातीर जायते जाण ताचे विरोध जाले आनी सबार जाण ताका दुरसले आनी सबारांनी ताका जिराब घालो. आमकां येवंक आसलें भांगराच्या पदाक वचून घेतला. पूण एरिक लिडलाच्या जिवितांत एक आद्यता आसली. आद्यता ती देवा खातीर. आद्यता ती आयतासून बगेनपणी सांबाळच्या खातीर. ती धांवणी एरकेन 4 दिसा दवरली जाल्यार एरिक लिडल खंडीत जावन धांवता आसलो आनी धांवण्यांत तो पदक जिखतो आसलो. पूण तो केन्नाच कॉम्प्रोमायज करूंक तयार नासलो. जिवितांत दिल्ली ताणें आद्यता त्या मिसाच्या बलिदानाक तो कॉम्प्रोमायज करूंक तयार नासलो. ताची पयली विंचोण मिसाच्या बलिदानाक म्हणजे सस्नाच्या जिविताक तो विंचता. सस्नाचें जिवीत दिवंच ते मिसाचें बलिदान. त्या खातीर सोम्यान म्हणली उतरां जुवां संजय 6 अध्याय 50 वळीतावन संपूर्ण तरान जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. आनी तो सस्नाक जियेतालो पळया. सस्नाच्या जिविताचें काण तें एवकारिस्त आनी त्या जिवितांत वांटेली जावन तें जिवीत बऱ्या तरान जियोवच्याक एरिक लिडल आशेता. करगनातल्या पदकाक भांगराच्या की चड उंच आसच्या उंड्याक उपरांत जिविताक संवसारी पदाक न्हय, संवसारी वडपण न्हय, संवसारी दाबाजो न्हय, संवसारी प्रामुख्यता न्हय, संवसारी नांव न्हय, सोम्याच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक एरिक लिडल आपलें जिवान विंचता. म्हगे भावान आनी भयणीनो, पयले वाचपान तुमी पळयलें जाल्यार हेरांक सत्कार करच्यांत आसा वर्तेपण म्हणून अब्राम दाखोवन दिता. अब्रामाच्या घरा आयिल्ल्या त्या 13 जाणां सैऱ्यांक अब्राम इतल्या अपरबाय तरान तांकां
सत्कार करता मोगाच्या भावा आणि भयणी. पळया सत्कारा पैकी इतलो व्हरतो सत्कार अब्राहमान केलो. ताच्या तांकी प्रमाणे कितें सगळी तें ताणें केलें. आनी ह्या वेळार सारा तांबांत थंय बसोन तांकां सगळें रांदून धाडटाली. आनी अब्राहम तांणी जेवता आसतना एका रुखा लागीं रावन ताची सोबाय पळयतालो, सांगतालो आनी म्हणटालो कितले अपुरबाय म्हाका भोगता, कितलो संतोष म्हाका भोगता, कितलें बरेंपण म्हाका भोगता. आनी हें जावन आसा वर्तेपण अब्राहमाचें. आनी ह्या खातीरच तांच्या तेगा पैकी एकलो म्हणटा पुढच्या वर्सा आमी येता, हांव येतालो आनी हांव येता आसतना साराक एक भुरगो जल्मतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अपुरबाय तरान आमी हेरांची सेवा करतना हेरांच्या सेवेंत आसा भाग्यवानपण. जायते फुडें आमगे कळीत जायना. हें भाग्यवानपण जायत्या संत भक्तांक कळीत आसलें. त्या देखून तांणी तांची उंचली सेवा हेरां खातीर करशिल्ली. सांग संपाद्र पियो पांत्यार उठोन त्या कपेलाचे बागिलो ओपन करतालो. कित्याक म्हळ्यार फुडले दीस सांजेर हरिहरीनी लोक ताच्या मिसाच्या बलिदानाक भायर न्हिदो नासलो. आनी पाद्र पियोन दारां उक्तीं केल्लीं सगळे भितर धांवून येताले. कित्याक तांकां कळीत आसलें भाग्यवान पाद्र पियोन एक मिसाचें बलिदान भेटोवन तो होस्ट वयर कोल धरता आसतना सगळीं जाणां आपली पातकां रडटालीं, आपली पिडा गोण जाताली, मात थंय सवकासाय तांकां मरताली, संतोष तांचे थंय भरतालो. आनी त्याच प्रमाणे मदर तेरेजा, संत तेरेजाक आमी पळयलें जाल्यार कसली जिणी ती सेवेची, हेरांक सत्कार करची. मरणा तडीक पावलो तरी बरें मरण मरच्या खातीर तांकां हाण तिच्या उस्क्यार म्हणल्या पर्यंत ती न्हिदयताली आनी तांचे गाय पुसताली आनी तांच्या गायांक जाय जाल्यार बँडेज ती करताली. आनी उपरांत बरें मरण मरच्या खातीर ती आशेताली. आनी अशें आसतना जायते जाणां उदगार सोडलो आसा, मदर तुवें आमकां एक बरें मरण दिलें. आनी तो सत्कार मोगाचे न्हू. आमच्या जिवनांत जायते सत्कार करूं आमकां मेळटा. आमी कितें करता, आमी थोडो थापावत करता. आमी सत्कार करतना हर एक लागीं आमी सत्कार परकी मनीस म्हण लेखूंक ना, हर एकलो आमचो म्हण लेखूंक. त्या देखून जातकात आनी त्याच प्रमाणे व्हड ल्हान म्हूण आमी लेखचे न्ही. नेण्टीं जावं दी, बाळां जावं दी, प्रायाचीं जावं दी, मालगाडी जावं दी, भुरगीं जावं दी, युवा जाणां जावं दी, नेणारी जावं दी, जाणारी जावं दी, वळख आसली जावं दी, परकी कोणी जावं दी, हर एकल्या पावो तो मान आनी गौरव आमी दिवंक जाय. तें जावन आसा जेजूचें वर्तेपण. तें जावन आसा आमकां शिकयलेलें तें वर्ती शिकोवन त्याच जेजूच्या वर्त्या उतरांनी म्हणचे दर हर एकल्याकी बऱ्या तरान लेखा. जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जाय. जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाय. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करा म्हणटना कोणें म्हजो मोग केला ताचो मात न्ही, हर एकल्याचोय मोग करच्याक. पेलो कोण म्हूण आमी आदल्या आयतारा पळयलें जावन आसा, पूण आज आमी पळयता मोग करचो कोणाचो, हर एकल्याचो मोग जेजून केलो. त्याच प्रमाणे आमकांय मोग करूंक आपण दिला. हेच्या वांजेलांत तुमी पळयतात जाल्यार जेजू गेलो त्याच बेतानिया थंय लगीन आसलें आनी थंय तो वेतालो. कित्याक ताची इश्ट थंय आसले लाजार आनी ताची इश्टिनो मोरी आनी मार्ता थंय आसली. आनी बेतानियाक कितें म्हणटात, अंजुरस गांव म्हणलें एक नांव. बेतानिया म्हळ्यार अंजूर म्हळ्यार कितें, अंजूर म्हळ्यार थंय जायते बरो नोमतो जमापाची सवलती, त्या प्रमाणे उदार घेत, त्या प्रमाणे संतोष. आनी तसल्या घराक तो गेल्लो जावन आसा. बेतानिया गांवांत अशें त्या घराक वतना कितें जालें, कोणी आमच्या घरा आयल्यार आमी कितलो सत्कार करता, बारीक खुशी. हांवें कितें जालें म्हणच्या आमच्या घराक कोणी आयलीं तर तांकां व्हरतो सत्कार करी जाय. कित्याक देवान तांकां धाडला. देवान धाडटा आसतना तांकां व्हरता अत्रेगान आमी वेंगोवंक जाय. जायते फुडें आमी चिंताव तें करस जाता, हें करस जाता, तें सारकें न्ही, हें सारकें न्ही. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचें मन बरें आसा तें सारकें न्ही म्हूण जायना. आमी हेरांक बरो सत्कार केल्यान कांयच उणें देव आमकां करिना. एक दीस बरो सत्कार बऱ्या तरान एकामेकाक सांगाता हाडचें, एकामेका सांगाता तें संभ्रम करचो, कांयच वायट न्ही. पूण लेका मीर करून लेका व्हरता मीत मीर नातल्या बरें आमी तसो संभ्रम वायटाक व्हरोंक नजो,
बऱ्या तरान तो संभ्रमूंक जाय, सत्कार आमी करूंक जाय. त्या देखून कोणाक आमी मान करता ते वर्त्या तरान आमी मान करता आसतना देवूत आमचेर आशिर्वाद घालता. मार्ता कितें म्हणा लागली, मार्ताची कांय सूख ना. मार्ता जायतें काम करपाक लागली. तिका कळीत आसलें जेजू एकलोच देवना, थंय सांगा थोडे सीस आयिल्ले जावंक पुरो. आनी सीस येतना तांकां खावंक जेवंक जाय, तांकां थोडे म्हणी विशय घेवंक जाय. आनी अशें आसता मार्ता कितें करपाक लागली, जायतें काम करपाक लागली. धांवली हेणें तेणें थोडी तयाराय करी जाय, वगेत बसल्यार वयर जावन पडटाय. त्या देखून ती धांवताली. आनी अशें धांवता आसतना तिणें केल्ली सूख म्हणना, तिणेंच केल्ली सूख म्हणा. पूण मरी कितें करताली, जेजूचे वर्ते उतर आयकताली, ताच्या पांय ताळा बसली, सगळें आयकताली. ताका इंग्लिशान आमी म्हणटा डुईंग अँड बिईंग. मार्ता डुईंग, मेरी बिईंग. तिच्या काळजाचे गुणे येता न्हू, जेचे उतर ती आयकताली. मार्ता सगळें करताली, दोनी आमकां जाय जाय. आमी फकत आयकोन बसल्यार मात पावना, सत्कार्य आमी करूंक जाय. त्या प्रमाणे आमी क्रियाळ जावंक जाय. आज आमी पळयता मार्ता जावन आसा क्रियाळसीसपणाचे संकेत. क्रियाळसीसपण म्हळ्यार सीस भितर बसयले मात न्हय, जेजूचो संदेश प्रसार करूंक तांकां दिल्ले. मिसांव मुखार सून व्हरून गेले. संवसाराच्या पंथाक तुमी वचा, म्हजो संदेश तुमी प्रसार करा. आनी तें जावन आसा येवकारिस्ताचें बळ. येवकारिस्ताचें बळ म्हळ्यार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता, जेजू म्हजे थंय जियेता, कित्याक बे म्हाका. पळया, आपल्या मासान तो पोसताना दुसरें खाय नाका, दुसरें कांयच नाका म्हाका. ताच्या मासान तो पोसता. मासान पोसले उपरांत हांव म्हज्या जिवनान तें मांस घेतले उपरांत हांव खंय वता, जेजू संदेश प्रसार करूंक वता. तें जावन आसा आमी क्रियाळसीसपण जेजून आमकां दिल्लें. मार्ता क्रियाळसीसपणाक संकेत जावन आसा. मेरी नियाळसीसपणाचो संकेत जावन आसा. मेरी थंय बसली आनी मोरी थंय बसून कितें करता, देव जेजूचें उतर आयकता. आमकां भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी वावर 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 काम 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 म्हण बसल्यार जायना. आमी देवा सांगात आसूंक जाय. पूण आनी एक कितें म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमी जायते बटेन बसल्या कडेन हेरांची जडती करता. तो तेंच करता, हे हेंच करता. जडती करूंक न्हय मोगाचें न्हू. देव तांकां कितें आपयता त्या प्रमाणे ती करता. थोड्यांक दिसूंक बरो हेरांची सेवा करतना ओ मागना, हें मागना. पूण हेरांची सेवा करतना मागो नजो म्हण कोणीय सांगो ना. मागयेत बऱ्या तरान मागोवंक जाता आनी मागले आसा. हर एक फुडें आमी हेरांची सेवा करतना कितें करता, मागोन ती सेवा आरंभ करता. तें गरजेचें. त्या खातीर जेजून आपल्या सिसांक धाडटा आसतना ताणें म्हळें मागा आनी वचा. आनी जें कितें तुमी त्या घरा खातीर मागताले तें ताका मेळटलें, आशिर्वादीत जातलें. आमी हेरांच्या सेवेंत मेतेर जातना भिवची गरज ना मोगाचें न्हू. मागण्यांत जेजू सांगता एक जावन आमी तें कार्य करूंक वेता. त्या देखून कोणीय एक दोळो थोडीं जाणां जायते ह्या वावरांत मेतेर जावन देवाची सेवा करूंक गेलीं जाल्यार तांकां आमी दुसऱ्या दोळ्यांनी पळोवचें नाका. तांचे विशयान अपराध माणसो नाका, आपावाद माणसो ना. ती तेंत करता ती हेंत कर, कोणाची जडती करूंक आमकां आपोवना. जें कितें आमी करता तें बऱ्या तरान करता. आमच्या रेतीर मंदिरांत पळयलें जावन आसा बिजेंत दोनी सेवा आनी मागणें इतल्या पुरबाय तरान सांगाता करतालीं. आमचे सगळे संडे कोर कमिटीचे संडे डिवान मासी कोर कमिटी संडे सांगात येतालीं. कितें ते तयारी करचें ती सगळीं करतालीं. एक दोळ तयारी नासतना फकत मागण्यांक ती आयली जाल्यार तयारी कोणें करची. त्या देखून ती तयारी फुडले दिसा करताली. ब्रेस्तारा शुक्रार दिसा आसा ती रेतेर, त्या रेतेरीन बऱ्या तरान संभ्रमताली आनी ती म्हणटाली आमकांय रेतेरीन बगीदार जावंक जाय. त्या देखून आमी केन्च्या ती दुसऱ्यान मेतेर जावचें ना. तो वेळ ती देवाक म्हूण दवरताली, हेरा वेळा ती तयारी करताली. ती ब्रेस्तारीची तयारी, शुक्रारची ती रेतेर अपुरबाय तरान संभ्रमच्याक बऱ्या तरान आपलो वेळ जेजूक दिवच्याक ती तयार जातली. तर मगाचे भावने भयणी मोरयेन केल्लें कामय आमकां जाय, मार्तान केल्लें का सेवाय आमकां जाय. मोरयेचें मागणें, मार्ताची सेवा आनी ती दोनीय एक करतना मोरी कांय सेवा करिना म्हण न्हय, मार्ता कांय मागणें करिना म्हण न्हय, दोनीय करता. पूण जेजून कितें दाखयलें, पयलो स्थान कोणाक दी जाय तो दिवन उरली सेवा त्याच
जेजूच्या वरत्या मोगांत ती मुखार वची. जेजू मोग नासतना हांव सगळें करता. ओ बारी बरो मनीस फादर परेकली म्हणा लागली, बारी बरो मनीस फादर तो बरें करता, कुटुंब बरें तरेन सांबाळटा फादर, हरये कडेन बऱ्यान आसा, हरयेंच्या गरजा पावता. पूण क्रिस्ताक वयच्यान कांय ताका पडोन वचोना. तर कसलो बरो मनीस तो? क्रिस्ताक पयलो स्थान, क्रिस्ताक पयलो मान, क्रिस्ताक पयलो गौरव, आणि त्या द्वारे आमी करची सेवा बोवा परबायची आशिर्वादाने भरलेली, सोम्याच्या मोगान भरलेली जावं दी. आमेन. सगळे आमी उबी रावया. मोगाचे न्हू आमचो बावार ताका निजा देवा ते आमी सारुया. सत्मानता देवाक सर्वप्रथम बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रस्तारा आणि जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समोलो आमकां मरेतावन जल्मलो 5 पेल तकाल ताणें कसले ताका कुस्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो आणि तिसऱ्या दिसा मेल्लो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात चडलो आणि सर्वपदा देवा बापाच्या उज्या बसला तेंच्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूं येतालो सत्मानता पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बगसणे कुडीचें जिवणपण सजनाचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावभयणीनो आमकां एक वर्तो बाप आसा सदांच तो आमकां कितें गरजेचें तें दिता. आतां आमची सर मागणी वर्त्या मोगान आमी ताच्या मुखार उसारतना पयस सभेच्या सर मुखेल्या बसत आमी मागया तांकां बरें बळ आनी सकत देव बरोवन दी. तांच्या मिसांव मागण्याच्या स्पिरितान फुडें व्हरूंक तांकां देव आदार देंवन दी. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया एक नवें काळीज आनी मन तांकां रचून दी. पिडेस्त खातीर प्रायवंत खातीर विविध समस्या आनी कश्टांच्या भाव भयणीचे खुरपेन बरत आनी कश्टांक आनी पिडेचेडे निराशे जायनासता धैर्यान भरोश्याची यात्रिका जावन मुखार वचूंक तांकां आदार दी म्हण आमी मागया. आमच्या युवा जाणांनी बऱ्याचशा गुणांनी वाडय तांकां बरो फुडार लाभय तांणी कुटुंबांत तशें समाजांत उपकारा पडची बरी देखी बरी जिणेची येवं सेवा आनी मागणे एक करून अपुरबायच्या मागण्याच्या बळांत तांची सेवा वृद्धी जावन दी म्हण आमी मागया. आमी ह्या मेजाबोर आसा सगळ्या भुरग्यांक मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावच्या हर एका भुरग्यांक मिसाचें बलिदान भेटोवच्या हर एका भुरग्यांक आनी कोण सगळे आपल्या गरजेंत कश्टांत दुखांत पिडेंत वळवळ्यांत आसात की तांकां सर्वांक जाय जालें बरेंपण दिवच्याक सम्या लागीं आमी मागया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. तुझ्या हातां जी प्राण मोजू तूच मोजो आसरो जिणेक मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवसो तुझ्या हातां जी प्राण मोजू तूच मोजो आसरो जिणेक मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तोत म्यासो कुणवड सोडवनेसो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रथम त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा हे भेटवून दर्या भुरग्यांक तुज्या आलतारी समोर हांव समर्पीत करता. त्या भुरग्यांचे कितें वळवळ कळवळे आसात ते तुजे सांगता घेवं कशें तुवें उंडो आनी वायन जलो तुजें मांस आनी रगत जावन परिवर्तन केलें त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत वर्त्या परिवर्तन हाडच्याक तुज्या एका वर्त्या काणिकेंत आमकां निर्मी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. होय अशें आमी करंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद आनी सशनाच्या देवा, सरकाळी आनी चोथे आमी तुका देन वाचोवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चड आनी चड करत तुवें आमचो मोग केलोय आनी त्या मोगा वगत तुवें एकल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. त्या पुताच्या त्या मोगावर आमचे सर कश्ट आमचे पातकांतून धुवन काडताय. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचो सदळबार निरंतर गायता तुजे मुखार. होसाना 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 मेव बापा. होसाना 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 देव पुत्रा. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. होवे 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 पवित्र देवाची क्षेळी. होवे 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 पवित्र देवाची शेळी. होसाना 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 देव बापा. होसाना 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 देव पुत्रा. होसाना 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 पवित्रात्म्या. होसाना 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 त्रिएक देवा. जेजू 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 देवाची शेळी. जेजू 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 देवाची शेळी. बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडो आनी रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सश्टी कराचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good perpetuia. जेजू मेलो, जेजू जीवन जालो, जेजू नोव्यान येतोलो.
बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेलो तुझ्या पै सभेचो उगडास काड लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे यासकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्ता तुझे परजळीत मोकामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता बापा तुजी मोळाची आनी दयाळाची दिश्ट आमचे सरय आमची काळजां आनी मनां उदारपणान बरोवंक सत्कार सन्मान मान आनी गौरव हेरांक वर्त्या मापान दिवंक हर एकी भुरगें तुजी म्हूण लेखोंक आनी त्या प्रमाणे तांचो वर्तो मोग करूंक जाय जाल्यार कृपा आमकां दी कोणा सकडी जायत्यो गरजो जाय तांची विणावणी आसा ती सगळी तूं संपयस सोम्या तुज्या वर्त्या आदारान तांकां पाठिंबो दी तुजो बळवंत हात तांचे सरय पिडेस तांची पिडा गूण कर सवकासाय हर एका भुरग्याक दी ओंकार मरे देवाचे मागीर सांगती बग्यान दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनियान सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांना आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना सुमियन बोवा परबाईचे प्रार्थना आमकां सिगयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगतात आमी म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटले आमकां निवार सर्वेस्पर सर वायटले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्क्या आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आघातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्याचो जो क्रिस्ता तो तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशपरमे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराची पाप काढतेले आमची काकळूत को देवाची शिडी संसाराची पाप काढतेले आमची काकळूत को देवाची शिडी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी मोगच्या बाबेणीनो पळया आमचो सोमी जेजू हर एक लागीं जायतें बरेंपण केल्लो हर एकल्या विसरलें दिल्लो आमकांय त्याच प्रमाणे रांच्या सत्कारांत एक जावंक उदारपण आमी दाखोवंक आमकां आपोवणें दिता हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
जेजू तूं मोजोरा जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया जेजू तूं मोजोरा जेजू तूं म्हाका जाय तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका जेजू तूं मोजो दे जेजू तूं मोजोची हालेलुया जेजू तूं मोजो दे जेजू तूं मोजोची तुका स्तुती तुका तुका स्तुती तुका स्तुती तुका मार्ता जें कितें मरियन विंचलां तें भोव चड गरजेचें जावन आसा म्हणटा समी प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगळा बापा तुवें आमकां दिलाय तें वर्तें तुजें काण तुजें मांस आनी रगत मांस आनी रगताच्या बळान आमी तुजे बरें जावन खरें तुका साक्षी जावच्या परगट तरान तुजी शुभ वार्ता प्रसार करूंक जाय जाल्यार सर करपा आमकां दी शुभार्थमानाच्या वर्त्या बळान हेरांच्या गरजे पावोवंक तांकां सत्कार करूंक तांकां मान आनी गौरव लेखूंक आमकां पावो कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पादवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मोगाच्या बाबड्यान वापरबायचो आयता तुमकां मागता देवाची वर्ती ससाय एकामेकाच्या उदारपणांत आमी भक्त आसतना सत्कारांत एकामेकाक मान आनी गौरव दिवंक आमी जाय आनी असले वर्ती देवस्तुती आज देवान आमकां पाव केल्या ताका आभार मानया दिनवास म्हणया सगळें आमी एका मनाची एका काळजाची जावन शेवया आयतार संत भग्यानपणी सांबाळच्याक बऱ्या तरान तुमचे भलायके सांबाळच्याक देव सदांच तुमच्या संगत आसून ताच्या हजारपणान सदांच येवन एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक मान आनी गौरव लेखूंक वसन्यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार किडवो तू देवामचो ताका वोर तो मोगामचो किडवो तो देवामचो ताका वोर तो मोगामचो किडवो तो देवामचो ताका वोर तो मोगामचो किडवो तो देवामचो ताका वोर तो मोगामचो ताका नो मान करूया ताचे नाव वोर काडुया ताची वोड विकोचार्या ताचोच मोग तो प्राचार्या ताचोच मोग तो पासार्या मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां
जेच्या भाव पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद भगवान कुसाचे खरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.